येवकार तुमकां सगळ्यांक तुमकां खबरच आसतली की वाळपयच्यान सांखळच्यान जे म्हापसांतल्यान लोक येता तांकां लागून जे गौंडा रेल्वे क्रॉसिंग हांगासर सदांच गर्दी आसताली आनी मेन म्हटल्यार टू व्हिलर आहा त्यो खास करून रॉंग लेनींतल्यान गाडी चलयल्या कारणान हांगासर ट्रॅफिक जाम जाताले। खास करून सकाळच्या वेळार सांजचे वेळार हांगासर एम्बुलन्स स्ट्रक जाताली। आमी गेले 2-3 वर्सां जालीं सामके आमी पळयताले आनी आतां म्हणटा ते एक जे हांगासर स्थानीक आमदार आसा राजेश फळदेसाय तेंच्यांनी खास इनिशिएटीव घेवन सीएमाची मदत घेवन हांगासरले जे रेल्वे क्रॉसिंग हांगासर ओवरब्रिज करपाचे सद्या तेंच्यांनी निर्णय घेतलेलो आसा आनी हेच्या संबंधीत जो प्रोसेस आसलो रेल्वे कडेन तो कंप्लीट केल्लो आसा आनी येता त्या ऑक्टोबराच्या 3 तारखेक गौंडाई रेल्वे क्रॉसिंग रेल्वे ओवरब्रिजाचे फावंडेशन स्टोन घालतले। आमी 18 तारखेर फावंडेशन घालपाक घातलेले जो GSIDCच्यान आमी बॉक्स ब्रिज बांदपाचो तयारी केल्ली ते कंटिन्यू लास्ट 1 वर्स जालें हांव फॉलोअप करीत आहा। फायल ऑलरेडी पास आनी टेंडर वयल्यान काडलें फक्त आमी 18 तारखेर घालपाक आसलेले तेका कितें जालें मातशें तुमी जाण आसतलें फाल्यांच्यान पितृपक्ष लागता तेन्ना GSIDC अशें काम म्हणजे जेन्ना पळय पितृपक्ष लागता तेन्ना केन्नाच काम करना। सो सीएमान आमी दोगांनी बसोन आमी डिस्कस केलें आमी इवन भटजीक सुद्दां फोन करून पळयलो तो म्हणलो ह्या पितृपक्ष लागता तेन्ना म्हणलो तुमी फावंडेशन घालनाका आमी तो एक कदाचित 3 तारीख 4 तारीख व्हरतले पण आमी डेट पयली फिक्स करून सांगतले कारण तो एक आमचो एक सारकें मोठें विजन जावन आसा मे बी 6 म्हयन्याच्या पयलीं कंप्लीट जातलो कारण आमी बॉक्स ब्रिज बांदता दोनूय सायडीच्यान 350 मिटर तेजी रुंदी आसतली म्हणजे लांब आसतलो आनी रुंदी आमची टोटल आमी 20 मिटर एक्वायर केल्लो आसा 12 मिटराचो रूंद आमचो ब्रिज आसतलो। आणि कॉस्टिंग कितलें आसतलें? कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 50 करोडाच्या वयर आसा। आयज फाल्यां म्हणजे परवां स्टोन जर घालतलो जाल्यार आयज हांव सगळें एक्सप्लेन करपाक आसलेलो पूण कशें आतां तें परत 15 दीस फुडें धुकल्ल्या कारणान हांव तुमकां एक्झॅक्ट पयलीं फिगर दीन मागीर आमी फावंडेशन घालता। हो जर ओवरब्रिज जालो हो प्रोसेस सुटलो आनी लोकांक खूब दिलासो मेळटलो। स्टुडंटा खातीर गौंडा ओल्ड गोवाच्यान रुपेश रावत।